म्हजो डॅडी रडतालो रडतालो. हांवें पयले फावटी म्हज्या डॅडीन रडचें पळोवचें, कित्याक म्हजो डॅडी म्हळ्यार म्हाका सर्वस्व. म्हजो डॅडी तितलो स्ट्रॉंग म्हाका दुसरो कोणी नासलो. म्हजो तो डॅडी कितेंय चड उणें घडलें जाल्यार म्हजो डॅडी म्हाका सोडचो ना आनी तो झुजतालो म्हज्या खातीर. म्हणलो एक बरोसो म्हजें तें आसलो आनी तो बारीक एक स्ट्रॉंग मनीस म्हूण म्हज्या मतींत आसलें. पूण आज तो डॅडी रडता आनी ह्या वेळार हांवें ताच्या विचारलें कितें जालें. ताणें कितें सांगूंक ना. म्हाका त्या वेळार कळीत जालें कितें गी हाच्या दुनियान हाच्या वयल्या अधिकारीन हाका कितें सांगलां म्हूण सांगलें. आनी त्या वेळार हांव सीदा गेलों आनी ताच्या ऑफिसा वचून हांवें विचारलें ताच्या बॉसाक, कित्याक तुवें म्हज्या डॅडीक रडयलें, कित्याक म्हज्या डॅडीक तुवें बेजार केलें, कित्याक म्हज्या डॅडी वयर तूं उपराटलोय. हांव कितें सांगतालो म्हूण म्हाकाच कळीत ना. आनी तो अधिकारी म्हाकाच पळय लागलो, म्हजी चूक जाली म्हणून माप मागी लागलो. आनी त्या वेळार हांवें डिसायड केल्लें जावन आसा, हांव खंयच्याय उद्द्यार आसूं न्ही, खंयचोय अधिकार म्हाका मेळूं न्ही, हांव म्हज्या सकयल आशिल्ल्यांक कोणाकी हांव दुखोवचो ना, हांव दुखोवचो ना. आनी हांवें आजुनूय कोणाकी दुखोवना. कित्याक म्हळ्यार एकच एक लीस हांव शिकिल्लो, वयल्या उद्द्यार जावं दी सकयल्या उद्द्यार जावं दी आसलो व्यक्ती तो मनीस ताकाय काळीज आसा, ताकाय बगनां आसा. त्या देखून बऱ्या तरान हांव उलयन तांचे कडेन तांकां समजोवच्या परी सांगून आज आमी भोव आपुरबाय तरान काम करन आसा. आनी आमच्या ह्या ऑफिसांत या आमच्या कंपनींत कांयच उणेंपण आमकां भोगोवना, कित्याक आमी एकामेकाच्या बऱ्यापणांत वांटेली जाल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. सकाळच्या वेळा परत तुमकां व्हरत स्वागत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. देवा कारकान दिव्या देव उपकार पवड्या. भोव मोगान देवान आमकां हो दीस दिला. हर एक दीस तो दिता आसतना तो मोगाचो दीस जावन तो परिवर्तन जावन आमकां तो दिता, कित्याक देव आमचो व्हरतो मोग करता. आनी ताणें तो व्हरतो मोग केल्ल्या देखून आमच्या जिवनांत व्हरते अजापांचे अजापां जावच्याक सोमी आमच्या सांगाता आसतना हर एक बरेंपण तो आमकां करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुगे भाव भयणीनो, सम तेरेजा म्हणटा, लायफ इज माय शिप, इज नॉट माय होम. लायफ इज माय शिप. कित्याक म्हळ्यार आमचें जिवन एक तरवा बरी पैणांत आसा म्हूण ती सांगता. पैणांत आसा तें स्टॅटीक न्ही. त्या देखून हर एका मनशाचें जिवन तळतळांतर कर म्हणटा आमी, मायग्रंट्स म्हणटा. आनी हे मायग्रंट्स कितें करतात आमी पळयलें जाल्यार तांचें जिवन जायतें अस्थिर जावन आसा. तांकां सुभद्रता ना, तांकां सेक्युरिटी ना. कित्याक आज एका जाग्यार फाल्यां एका जाग्यार म्हणल्या बरी ते मायग्रंट्स तांकां तें वचचें पडटा, कित्याक तांकां तांचोच म्हणल्यार निर्दिश्ट गांव या देश आसना. आनी ह्या मायग्रंटा विशयांत पापा फ्रांसीस जायतो हुस्को सारता. आज पळयलें जाल्यार आमच्या लादिनींत तळतळांतरची राणी म्हूण मोरयेक ताणें नेमलें जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार ह्या मायग्रंट्सांक तांचो तो म्हणलो गांव नातल्या देखून ताणें वेता आसतना तांकां सांबाळच्याक मोरयेची ससाई मागिल्ली जावन आसा. आनी अशें आसता बाबा फ्रांसीसाक जायतो हुस्को. आतां आमी पळयता जायतीं जाणां अमेरिकाक मायग्रेट जावंक पळयतात, जायतीं जाणां युरोप कंट्री मायग्रेट जावन पळयतात. ते मायग्रेशन आनी मायग्रंट्स तांची परिस्थिती इल्ली अलग जावन आसा. जायतीं जाणां अमेरिका वचून सेटल जाल्यान बरें जिवन तीं जिवन आसात. जायतीं जाणां रेतीरेक येता आसतना पोट्ट्या रेतीर मंदिरांत पळयल्लें जावन आसा. तांचे पासपोर्ट कॅनडा वचोंक जावं दी, ऑस्ट्रेलिया वचोंक जावं दी, आयर्लंडा वचोंक जावं दी, UK वचोंक जावं दी, अमेरिका वचोंक जावं दी, असले पासपोर्ट ते सारक्या रितीर बऱ्या तरान तांकां निर्दिश्ट वाट दिसनातल्या वेळार तांणी तें येवन मागचें जावन आसलें, आमकां विजा मेळों दी, आमकां आमचो पासपोर्ट थ्रू जावं दी म्हूण जायत्या जाणांनी मागचें आसलें. तसोच अर्थ की आमी एका जाग्यार जावन आनी एका जाग्यार वेचाक जायते जाण पेसाडना आसात. थोड्यांची
खांबांब वापरपाय तरान जातालें एकलो आयिल्लो एकलो तरणाटो आनी तो म्हणा लागलो जायत्या वर्सां जावन म्हजो पासपोर्ट कॅनडा वयचे ते विजाक ओपनिंग जावना आनी हांव मागोवंक आयला म्हणा लागलो आनी वेच्या पयलें तो म्हणा लागलो बुधवारा दिसा तेच्या मोबायलार आयिल्ली ती मॅसेज ते पासपोर्ट तो कितें बॅन आशिल्ल्यान तसो तो पासपोर्ट ओपन जाला आनी ताचे उपरांत ताका मुखली क्रिया त्या प्रमाणे करन ताणें मुखार वचयत म्हणलें एक बरवसो ताचें थंय उदेल्लो जावन आसा. अशें जायतीं जाणां आमी मागता आमकां एका देश जावन आनी एका देशाक वचोन थंय आस्वेत करून जायतीं जाणां PR मेळच्या खातीर मागतात. जायत्या जाणांचे विनवण्यो हांगा येतात. ती गेल्यांत तांकां एक बरें काम मेळच्या खातीर मागा. अशें जायत्या जाणांक देवाच्या वर्त्या जिवनांत भागीदार जाता आसतना आपल्या संवसारीक जिवनांत बऱ्यांतलो बरो जागो मेळो जाय, बऱ्यांतलो बरो राष्ट्र मेळो जाय, बऱ्यांतली बरी परिस्थिती मेळो जाय, बऱ्यांतलें बरें जिवीत आमकां लाभ जाय म्हूण जायत्या जाणांची आशा जावन आसा. पूण संत पौल म्हणटा तूं सांदो या तुजें नागरीकपण द सिटीजनशीप इज ऑफ हेवन. सर्गीचो सांदो तूं जावन आसाय. तुजें नागरीकपण सर्गीचें जावन आसा. ह्या संवसारी बरें आमी पळयणारी मात्र त्या देखूनच आमी म्हणटा म्हण दिसता थोडे थोडे मायग्रंट्स म्हण एका जाग्यार आनी एका जाग्यार मायग्रेट जातात आनी आमी त्या देखून आमचें अस्तित्व एक कडेचें न्ही. पूण जावं की बरो एकच जाग्यार आमी आसांव, यात मंगळुरांत आसांव या सावथ कॅनरा आसांव या उडपींत आसांव या सगळ्या कर्नाटकांत आसांव, येत जाग्यार आमी आसल्यार आमी परमनंट न्हय. आमचें नागरीकपण ह्या गांवचें न्ही. आमकां हर एकल्याक क्रिस्तांवांक आनी हर एकल्याक एक बरवसो आसा. आमचें नागरीकपण तें सर्गींच्या दायजांत आमी पैणकर आसा म्हूण आमकां कळय जाय. आमी पैणारी जावन आसा. पैणारी जावन आसतना आमी चड लागेज व्हरना. पैणाक वेता आसतना आमी कितें म्हणटा लेस लागेज मोर कम्फर्ट. आनी त्या देखून आमची लागेज आमचें वजें हळू करच्या खातीर उणें करच्या खातीर आमी एक लायट लागेज काणकोण वेता. त्या देखून पैणकर आसतना लायट लागेज आसा जाल्यार आमचें फुल्ल जिवन आमचें पैण म्हूण आमी चिंतलें जाल्यार आमची लागेज मस्त लायट जाताली. त्या देखून आमी म्हणटा इल्ली नಮ್ಮದು बरे प्रवास अल्ली नम्मा निवास. हें आमी म्हणटा आसतना असो अर्थ बऱ्या तरान समजून घेवंक जाय. ह्या संवसारांत आसतना आमचें पैण मात्र थंय आसा. आमचो वर्त नागरीकपणाचो जागो ह्या सिटीजनशीप इज इन हेवन. ह्या दिसांनी आमकां जायते जाणां आयकोंक मेळटा. एकली मध्यम प्रायची स्त्री येवन म्हणा लागली फादर म्हाका जायते कितें मोतींत चिंतना जायते म्हाका एक तरेचे एंग्जायटी म्हणटा ताका आमी उद्वेग म्हणटा आमी एंग्जायटी म्हाका. आनी त्या देखून म्हाका एक तरेची खावजेनी दिसता. खावजेनी म्हळ्यार दिसता म्हण अर्थ. ते जाणां हांवें तिका सदां एक विचारलें तुका एक तरसो जोप येता गी. ताका ती म्हणा लागली जोप म्हळ्यार म्हाका चड दुबाव येता. दुबाव येता म्हज्या घोवा वयर. दुबाव येता हेर कोणी कितें करतात काय. दुबाव येता मुखल्या आमच्या जिवनांत आमकां कोण सकडी कितें सकडी करूं राखोन आसात गी म्हणल्यार बरें येता. दुबाव येता म्हजे कडेन तें आसलें भांगार तें म्हजें न्ही त्या म्हज्या घोवाच्या सायडीचें आनी त्या देखून हें भांगार कितें करचें आनी कशें तें सांबाळचें म्हणल्यार एक उद्वेग म्हजे थंय येता. मात न्ही म्हजें थंय कितें बगता म्हूण म्हाका कळीत ना. म्हज्याच घोवा वयर एक दुबाव म्हाका येता आनी हें म्हाका मात्र घडटा म्हूण दिसता म्हूण म्हजें थंय बारीस एक कळवळे आसात म्हणा लागली ती. आनी ह्या वेळार तिच्या कडेन उलयता आसतना सगळें तिका बरें आसा. हर एक बरें आसा. ती म्हणटा देवान म्हाका सगळें दिलां. देवान दिनातलें कांय ना फादर कित्याक म्हळ्यार म्हजें जिवीत इतलें अपुरबायेचें जालां गी. देव म्हाका सगळ्या तरान सांबाळटा आनी राखता आनी पोसता. पूण म्हजें थंय कित्याक म्हूण कळीत ना. म्हाका तसलो एक उद्वेग बगता. त्या देखून हांव जायतें मागता. हांव म्हणटा हांव इतले पटी हांवें किर्तन वाचूं जाय तितले पटी हांवें तेर्स म्हणत जाय. सगळें एकोदोळ तें चुकलें जाल्यार म्हाका कित्याक एका तरेचें बेबें दिसता उद्वेग येता. म्हज्या भावान आनी भयणीनो आयच्या दिसांनी एंग्जायटी एंड फियर ह्या एंग्जायटी एंड डिप्रेशन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हे सगळे जायते येवन आसात. आनी त्या देखून आमच्या थंय एका तरेचें समाधान बगच्या बदलाक आमी बऱ्या तरान आस जें आसलें देवान आमकां जायत्या बरेपणाच्या वाटेक हाडलां. पूण आमी कितें करता आमी त्याच उद्वेगान बरोवन आमचें समाधान होगडोन घेता.
आमचें समाधान आज जायते जाणां होगळोवन घेतल्या. त्या देखून आज जायतीं जाणां म्हणटात म्हाका कावन्सिलींग, म्हाका सायकॅट्रिकाला घेवन वचूं जाय, म्हाका तें करूं जाय, म्हाका हें करूं जाय, म्हाका एक स्थितिमंतान दवरूंक म्हाका जायना म्हणलो एक उद्वेग या तसली एक बोब आज आमकां आयकोंक मेळटा. त्या देखून म्हाका जाय जाल्यार वखद कळना न्हू, जे यू वॉन्ट टू लीड ए एंग्जायटी फ्री लायफ. तुका एका उद्वेगा विणें जियोंक जाता गी म्हणलें पळोवंक गेलें जाल्यार जाता. फातका विणें जियोंक जाता गी म्हणून विचारलें जाल्यार जायना म्हणलें जाल्यार आमची एंटायर स्ट्रॅटेजी सुम्यान आमच्या खातीर त्या कुर्सार मरण पावोन ताचें रगत बरयल्लें वेस्ट जाल्ल्या बरी. फातका विणें जियोंक जाता म्हणल्यार जायते उल्लेख पयलेंच्या म्हज्या शिकोवणेंत हांवें दिल्ले जावन आसा. जेजूत म्हणटा आनी मुखार पातक करिनाका. तेच प्रमाणे उद्वेग विणें जियोंक जाता कशें तें म्हणलें आमी पळया. आमी उद्वेग विणें जियेचे जाल्यार आमी पुरपुरचें रावूं जाय. जायते जाणांक आमकां समाधान ना, समाधान मेळना. कोणें कितें केलें जाल्यार आमचें पुरपुरें, ताणें केल्यार पुरपुरें, आनी केल्यार पुरपुरें. जांग पुरो तूं एका सेशनाक तुका कंडक्ट करूंक आपयलां, तुज्या कॅपॅसिटी प्रमाणे तुवें केलां जाल्यार आनी एकलो पुरपुरता. ताणें अशें करी जालें, ताणें तशें करी जालें. आज आमची सगळीं संभ्रमां कार्य तुमी पळयलें जाल्यार आसा ताका जाय जाल्यार चलोवन व्हरके एमसी, आसात ताका गुरकारपण घेतिल्ले व्यक्ती, पूण आमी थंय गेल्ले उपरांत आमचें पुरपुरें तें सन जाय जालें, इतल्याच वेळा करी जालें, इतल्याच वेळा जेवण दी जालें, इतल्याच वेळा आराम जाय जालें, आमचें पुरपुरें आसात. हातूंत आमकां कांय लाभ ना आनी अशें करूंक की आमकां हक्क ना. कित्याक म्हळ्यार तें कार्य म्हजें न्ही. तूं गेलाय मात्र यू आर ए पिलग्रीम देर. तूं एक पैंडारी म्हणल्यार बरें गेलाय, तुका आपणे दिलां, कुटुंबाचो धंदो जावन गेलाय जावंक बरो जाल्यार तें पैंडारी मोमेंटरी लायफ मात्र परमनंट तूं थंय रावनाय. त्या संभ्रमाचो वेळ इतलोच म्हूण आसा, तितल्या वेळा मात्र तूं आसताय जाल्यार ही आमचे पुरपुरे रावनात. आमी घरा येवन त्या प्रोग्रामाचे संभ्रमाचे इवाल्युएट करचें आनी तो अशें आसा जालें तें आसा जालें म्हूण जायते आमचे पुरपुरे हर एकाक. त्या देखून हांवें म्हळें ही स्त्री म्हणटा म्हाका सगळें देवान दिलां फादर, पूण कित्याक म्हूण म्हाका कळीत ना. म्हजें थंय एका तराचें खावजेणी बघता, म्हजें थंय एका तराचो दुबाव बघता, म्हजें थंय एका तराची एंग्जायटी बघता, उद्वेग बघता, म्हजें थंय कित्याक तें समाधान ना. हांवें तें पुरपुरचें. त्या देखून म्हजो न्हवरो थोडे पटी बारीक बेजार करता आनी म्हणटा तूं जें हें रावुल्लें ना, तुज्या हर एक पटी ते पुरपुरे आसात, कित्याक जाय बिणे अशें करताय म्हूण म्हजो न्हवरो बोब मारता म्हूण ते सांगता. कारण ती उपरांत म्हणटा म्हाका त्या वेळार कळीत जायना. ताणें सांगतना म्हाकाय बेजार जाता, पूण उपरांत तेच एंग्जायटी परत म्हजें थंय येता, म्हजे पुरपुरे आराम जातात. कितेंय सोडून करता आसतना पुरपुरे. ताका आमी कितें म्हणटा परफेक्शनिस्ट. थोडे पटी परफेक्शनिस्ट वन ऑफ द इनियोग्राम नंबर आनी हे द फस्ट इनियोग्राम नंबर इज द परफेक्शनिस्ट. आनी तें इनियोग्रामाच्यान परफेक्शनिस्ट आसलो व्यक्ती ताका सगळें सारकें जाय, पिक कॅन स्पॅन ताचे रुल्स एंड रेगुलेशन त्या प्रमाणे चलचें. इतलोच वेळ, इतल्या वेळान जाय जे त्या वेळा कोणी येवं दी येना सर रावों दी. एक परफेक्शनिस्ट ह्या जाका आसलो आनी ह्या जाका टायमींग बारीक एक टायमींग तसो. आनी तो त्याच पाश्चात्य गल्पांत आशिल्लो आनी गल्पांत आसतना एक काजरी जोडें त्या दीस येवंक आशिल्लें. व्हंकल येताना इल्लो वेळ जालो, पूण तो टायम पळोवन नासलो आनी आल्तार भुरगो ताचे सांगात आल्तार भुरगो केल्लो भुरगो तो मने आतां काजर जावन मानेस्त म्हाका मेळ्ळो गायिल्लो. आनी तो म्हणा लागलो आय हॅड सीन ए परफेक्शनिस्ट प्रिस्ट म्हणा लागलो. आनी तो म्हणटा हांव आल्तार भुरगो जावन आसलो, ताणें म्हाका सांगलें 3 मिनटां आसतना वचून वॉच पळोवन हे कितले मिनटां आसात. आनी हांव वचून सांगलें ताका 3 मिनटां आसात. जालें तितल्यार तो रावलो. ताणें पळय लागलो आयल्यान गे म्हणून विचार लागलो आनी हांव वचून पळय लागलो कोणी ती व्हंकल येवन न्हवरो आयिल्लो. आनी ह्या वेळार कितें केलें आनी कितले मिनटां आसा म्हूण पळयता ताका फकत 1 मिनीट उरलें. 1 मिनीट उरता आसतना तो म्हणलो परतून वचून पळोवन यो. परतून हांव वचोन पळोवन आयलो तो ती येवना, व्हंकलबाय येवना. आनी अशें आसता हांव कितें केलें, हांवें ताका सांगलें व्हंकलबाय येवना. तो म्हणा लागलो येवं दी ना येवं दी, म्हजो टायम म्हजो वेळ ह्या प्रमाणे हांव आराम करता म्हणा लागलो. गेलो आनी ताणें मीस आराम केलें. व्हंकलबाय येतना सर्मा मुग्दल्लो आनी उपरांत तो तिका आपोवन म्हणा लागलो ओ लग्नाचो दीस तुजो, तुवें वेळार येवचें आसलें, तूं येवनाय, पूण हांवें मीस आराम केला. आतां उरलें कितें सकड संभ्रम करूंक आसो तो आमी करया. आनी उरलें सगळें प्रोसिजर ताचे उपरांत ताणें चलोवन व्हेलें. आनी तो भुरगो म्हणटा
तो ही वॉज सो मेटिक्युलस फॉर द टायमींग दॅट ही वुडंट वेट इवन ए मिनिट. थोडे फावटी आमचें थंय आसता परफेक्शन, सगळें सारकें जाय म्हण आमी चिंता. आनी त्या परफेक्शनिस्ट एटिट्यूडांत कितेंय संभ्रमांत एक ल्हान कितेंय परमोशन चड उणें घडलें, कांय एक वस्तू आमकां तें आसा जाली ती ना, तो मन इज कंप्लीट देस्पर जाता, इरिटेटेड लायक एनीथींग, एंग्जायटी म्हणटात ताका. थोडे फावटी आमी कितें करता तें कवर अप करूंक, आमचें थंय तें बॅलन्स ना तर आमी परफेक्शनिस्ट जावन हेरांच्या जिवनांत जायते कश्ट दिता. कित्याक परफेक्शनिस्ट हेरान थंय डिमांड करता, अशेंच जायचें तशेंच जायचें म्हण. त्या देखून ह्या परफेक्शनिस्टाक कोण जो इल्लो लॉयल आसा, कोण इल्लें बागवून चलता, तो मात ताचे सांगता रावोंक जाता. ना तर ताचे परफेक्शनिस्ट टायमिंगांत तो मात्र लेखता, म्हाका टायमींग मेळना, म्हाका रुली मेळना, म्हाका रेग्रो मेळना, हेर म्हाका कांय सड्ड पडोन वचोना म्हणल्यार बरी आमी पळयता. पारिजेवांची परिस्थिती ही तसली. ते परफेक्शनिस्ट नातले. परफेक्शन इज नॉट रॉंग. परफेक्शन इज वन ऑफ द इनियाग्राम इनेट पर्सनालिटी. एक पर्सनालिटी ती, ते एक व्यक्तित्व. आनी हे परिजेव कितें करताले, ते हेरां वयर दबाव घालताले आनी हेरांनी तशें करचें बरें पळयताले, आपूण तें करिनातले. आमच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार आमचे परफेक्शनिस्ट म्हूण आमी चिंतून त्याच प्रमाणें जायचें, अशेंच जायचें म्हळ्यार ते रोबोटीक वर्ल्डांत जावंक पुरो. आमी अशें प्रोग्रामींग करना त्या प्रमाणें चल म्हळ्यार तितलें मात चलता. आमच्या ह्या वैयक्तीक जिवनांत आमी हेरां सांगता जियेत आसतना सगळे परफेक्शनिस्ट बरी आमी चिंतूंक गेले जाल्यार आमचे थंय जायतो उद्वेग सोडटलो, एंग्जायटी सोडटलें. त्या देखून हांवें केदाळा म्हणचें आसा, एंग्जायटी एंड फियर म्हणटा आसतना तूं परफेक्शनिस्ट घे म्हळ्यार तांकां एक्सप्लेन करतना कळटा, वय म्हूण सांगतात. कित्याक त्या देखून आमचे थंय जायते पुरपुरे चड आमकां सगळें आमच्या दोळ्यांक कशें सारकें दिसता तें मात आमी मानून घेवचें जावन आसा. आमच्या दोळ्यांक जें सारकें दिसना तें आमी कंडेम करता आनी आमी कितें करता त्या विशयान पुरपुरता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी पर्सनालिटी बॅलन्स करून जियोंक शिका जाय. जेजू सांगता आसतना जेजूक सगळें कळीत आसलें, ताणें परफेक्ट करून जियेत आसलें. जायते सोडदोड करी लागलो तो, जायते सांगता बिरमत पावलो, जायत्या जाणां सांगता तो रावलो, कितलो वेळ ताणें तांच्या सांगता करसिलो. तशें म्हणून ताणें वेळाक म्हत्व दिवना म्हणून वेळाक बरो म्हत्व दिल्लो जाल्यार सोडदोड करून त्या प्रमाणें तो जेलो. त्याच प्रमाणें आनी एकलो आसलो, तो एक 10 मिनटां चड उणें जालीं जाल्यार येतना खंय ट्राफिकान सिरकलें कितें जालें, तो म्हणटाले रावया, तो आज ताचो दीस, तातूंत कांय हरकत ना. ताणें इल्लो टायम एडजस्टमेंट केल्ल्या देखून हे सोडदोड केल्ल्या देखून कांय दीस धांवना 3 तासां. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, थोडे फावटी आमी इतलें मतीन दवर नासता की तेच प्रमाणें जायचें, हेच प्रमाणें जायचें. थोडे फावटी आमच्या प्रिंसिपलांची रूल अशी जावन आसता, हेच प्रमाणें जायचें, इतल्याच वेळाक जायचें, तितल्याच वेळाक. ताचे उपरांत जेवल्यार कांय जिराना म्हण कांय ना, चिरता जाल्यारय आमी सिस्टमॅटीक म्हण दाखोवच्या खातीर बारीच एक आमचे थंय ते सोडदोड उणी जाल्ल्या देखून आमी जावंक पुरो. हांव सिस्टमाक कांय एगेन्स्ट ना, शिस्त आसूं नजो म्हण हांव सांगना, बट शिस्तें ती सोडदोड आसूंक जाय. कित्याक हर एक मनशाची परिस्थिती एकच प्रमाणें आसना. हांव त्या देखून म्हणटा, हांव कोणाकय ब्लेम करूंक वचना. कोणी कितेंय चूक केल्यार तांणी चूक हांव मानून घेना, ती चूकच, पूण एटमॉस्फियरा खातीर त्या एनवायरमेंटांत कशें त्या चुकींत ती सांपडल्यांत म्हूण कळीत जायना. जाय म्हूण चूक करना, मदान मस्तेन चूक केली जाल्यार ती दुसरी. आनी थोडे फावटी आमी एनवायरमेंटा सांपडना, एटमॉस्फियराक वळख जावन तेंय आमी चूक करता. त्या मनशा वयर जायती बिरमत पावची जावन आसा. आनी मोगाचें न्हू, आमी बिरमत पावता आसतना आमी चिंतूंक पुरो ही आमची एडवांटेज काडून येता. एडवांटेज काडून ना काडून तुजी दाळे तुजी मोवाळाय तुवें ती वसारूंक आसा. जेजूच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार जेजू कितल्या आपुरबाय तरान ताचे दोळे दिश्ट हेरां थंय वारयत आसतना वाटयत आसतना ताचे थंय कितली काकूत आनी कितली मोवाळाय थंय भोगिल्ली जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आर्गां जेजू, होगळाप जेजू, वंदान जेजू.
जेजो तुजे थंय सदांच जिवंक तुज्या त्या वर्त्या दोळ्यांची दिश्ट इतले आपुरबाय तरान तुवें हेरां थंय सरयत आसतना तुका दिसतालो तो मोवाळ मोग तांच्या जिवनांत तुवें भरचो. आनी त्याच प्रमाणे आमच्या दोळ्यांनी आमी पळयत आसतना आमचे ह्युमन आय म्हळ्यार आमी म्हणटा आमच्या मनशाचे दोळे केदाळे हेरां थंय न्यून्यतेगळो म्हळ्यार उणेपण द शॉर्ट कमिंग्स ऑर डिफेक्ट्स आमी पळोवंक आमचे दोळे मनशाचे दोळे आशेतात. पूण दैवीक दोळे आमचे थंय आसा जाल्यार तसलें आमी पळोवंक पेसाड नाव. ताच्या बदलाक कितेंय चडुणें आसा जावंक पुरो पूण बरेंच आमी पळयता. जायत्या म्हज्या शिकवणेन हांवें सांगलें आसा आदावणी येव केन्ना वरेक देवाच्या वर्त्या दृश्टीन द डिवायन आई वॉज ओपन दैवीक तो दोळो ओपन आसलो उक्तो आसलो त्या वेळार सगळें बरेंपण पळोवंक शकलें. एकामेकाक मानून घेवंक लागले एकामेकाक गौरव उणो या चड म्हणून तांचे थंय भोगूंक ना. कित्याक म्हळ्यार तांकां एक भोव आपुरबायची नेसण देवान दिल्ली जावन आसा. ती नेसण जावन आसा कुर्पेची नेसण द गार्मेंट ऑफ ग्रेस. गार्मेंट ऑफ ग्रेस त्या देखून आमकां कळीत जाता मोगाच्यान एक मनीस चड क्रिटिसायज करीत जाल्यार त्या अधिकारांत आसूं न्ही ना अधिकारां आसूं न्ही ताणें चड क्रिटिसायज करीत जाल्यार ताचो अर्थ तितलोच जाता गार्मेंट ऑफ ग्रेस इज लॉस्ट. करेक्शन दी जाय बऱ्या तरान दिवंक जाता. हांव म्हणना नेग्लिजन्स आमी सपोर्ट करचें म्हण हांव सांगना. नेग्लिजन्स तें नेग्लिजन्स दाखोवन दी जाय बरें जावच्या खातीर. पूण आमी आमच्या जिवनांत जायते बटेन हेरांक जाय तो अवकाश करून दिवंक जाय. तांचें जिवन तिदवण करूंक अशें अवकाश करून दितना खंडीत जावन तांचें जिवन बदली जातालें. कित्याक म्हळ्यार एकल्याची मोवाळाय आनी एकल्याच्या जिवनांत बदलावण हाडूंक शकता. एकलो ऑफिसर आसलो खंय ताणें कोणाकय दुखोवना आनी त्या वेळार ताच्या रिटायरमेंटा दिसा ताका विचारलें खंय आमी सगळीं आयल्या आज तुज्या रिटायरमेंटाच्या फंक्शनाक ह्या प्रोग्रामाक आयल्या हो संभ्रम आमकां दुखीचो जाल्यार आमी आयल्या कित्याक तुजेर आमकां व्हरतो गौरव आसा. तुवें तुज्या इतल्या वर्सांच्या अधिकारांत एकच एका मनशाक दुखोवंक नाय ताचें मन तुवें दुखोवंक नाय म्हणटा आसतना तो म्हणा लागलो काय म्हज्या नेण्ट्या प्रायर हांवें पळयल्लें म्हज्या बापायक तो एक क्लर्क जावन आसलो तो कितले बडी दिसा रडतालो. कित्याक म्हळ्यार तसो बॉस ताका जायतें केणटालो जायचो थोडे बडे अशें ताका डिमांड करतालो की म्हज्या बापायक ताचें सूख नासल्यारय ताणें थोडे बडी ओपन घेवचें पडटाली म्हणा लागलो तो. आनी अशें आसता एक दीस हांव इस्काल जावन म्हज्या बापायक मेळोंक म्हूण वेता आसतना म्हजो बापूय ऑफिसांत थंय दिसोना उबो रावलो आनी ताका सोदून 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 म्हणटा म्हाका एकल्यांदा केलें तुजो बापूय तें आसा. आनी थंय हांव म्हज्या डॅडीक पळोवंक म्हूण वेता आसतना डॅडी भायर पळयतालो विशाल त्या प्रकृती तो पळोवनासलो. हांव ताच्या लागीं वेता आसतना ताका पटलोवन धरता म्हज्या हाता वयर एक दोन ऊन तेंबे पडले आनी असो पळयता हांव म्हजो डॅडी रडतालो. हांवें पयले फावटी म्हज्या डॅडीन रडचें पळोवचें कित्याक म्हजो डॅडी म्हळ्यार म्हाका सर्वस्व. म्हजो डॅडी तितलो स्ट्रॉंग म्हाका दुसरो कोणी नासलो. म्हजो तो डॅडी कितेंय चड उणें घडलें जाल्यार म्हजो डॅडी म्हाका सोडचो ना आनी तो झुजतालो म्हज्या खातीर. म्हणलो एक बरोसो म्हजें तें आसलो आनी तो बारीक एक स्ट्रॉंग मनीस म्हूण म्हज्या मतींत आसलें. पूण आज तो डॅडी रडता आनी ह्या वेळार हांवें ताच्या विचारलें कितें जालें. ताणें कितें सांगूंक ना. म्हाका त्या वेळार कळीत जालें कितें गी हाच्या दुनियान हाच्या वयल्या अधिकारीन हाका कितें सांगलां म्हूण सांगलें. आनी त्या वेळार हांव सीदा गेलो आनी ताच्या ऑफिसा वचून हांवें विचारलें ताच्या बॉसाक कित्याक तुवें म्हज्या डॅडीक रडयलें. कित्याक म्हज्या डॅडीक तुवें बेजार केलें. कित्याक म्हज्या डॅडी वयर तूं उपराटलोय. हांव कितें सांगतालो म्हूण म्हाकाच कळीत ना. आनी तो अधिकारी म्हाका पळय लागलो म्हजी चूक जाली म्हणून माप मागी लागलो. आनी त्या वेळार हांवें डिसायड केल्लें जावन आसा हांव खंयच्याय उद्द्यार आसूं न्ही खंयचोय अधिकार म्हाका मेळो न्ही हांव म्हज्या सकयल आशिल्ल्यांक कोणाकी हांव दुखोवचो ना. आनी हांवें आजुनूय कोणाकी दुखोवना. कित्याक म्हळ्यार एकच एक लीस हांव शिकिल्लो वयल्या उद्द्यार जावं दी सकयल्या उद्द्यार जावं दी आसलो व्यक्ती तो मनीस ताकाय काळीज आसा ताकाय बगणां आसा. त्या देखून बऱ्या तरान हांव उलयन तांचे कडेन तांकां समजोवच्या बरें सांगून आज आमी भोव आपुरबाय तरान काम करन आसा. आनी आमच्या ह्या ऑफिसांत या आमच्या कंपनींत कांयच उणेंपण आमकां भोगोवना. कित्याक
आमी एकामेकाच्या बऱ्यापणांत वांटेली जाल्यार बरे दिश्ट आमी एकामेका थंय घाल्ली जावन आसा. त्या देखून आमी म्हणटा थोडे फावटी मोगाचें न्हू इवल आय म्हणटा थोड्या थंय आमी नाका जाल्यार वायट दोळ्यांनी पळोवचें आसा. हें आमी रावयना जाल्यार आमचें जिवन सयत पिड्यार जातलें. थोडे फावटी कित्याक एंग्जायटी येता की म्हळ्यार आमी हेरां वयर जाय तें चिंताव. तो मनीस असो हो मनीस असो थोडे फावटी आमचें डीप थिंकींग वेता थोड्या वंशांत. एकली म्हणा लागली म्हाका फादर कांय चूक ना म्हज्या नवऱ्याची पूण तो थोड्यांक हेल्प करता आसतना म्हाका कित्याक की बगता हो मनीस तांचे सांगाता कित्याक चड एट्रॅक्ट जाला कित्याक तांकां तो हेल्प करता. जावंक बरो तांकां मस्तू नीड आहा तांकां आमकां देवान जायतें दिलां जाल्यार म्हाका समजना म्हणा लागली. मोगाच्या बाबीन त्या देखून हांवें जायतें डीप काण गेलां. हो मनीस कितेंय ताचें इनवॉल्वमेंट थंय आसा. ताणें म्हाका जायते फावटी सांगलां म्हज्या नवऱ्यान म्हजें कांय इनवॉल्वमेंट ना म्हूण जाल्यारय हांव परत परत चिंता म्हजें इनवॉल्वमेंट हांगा आसा काय म्हूण. त्या देखून हांव चिंतून 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 म्हजी परिस्थिती ही जाल्या. आमी मस्त डीप एंग्जायटी गेल्या जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम जाता. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो कितें आमी पुरपुरचें रावत जाय. कितेंय तांचें आसा त्या प्रमाणे ते जियेतात ते सगळे बऱ्या तरेन काणकोण शिकत जाय. परफेक्शनिस्ट जाले जाल्यार टोटल परफेक्शनिस्टांत आमी रावल्या जाल्यार आमी पुरपुरचे मात्र न्ही. आमी मेळिल्ल्याक खंय सारकें ना तें सगळें सारकें ना म्हणून मदू इराराय बगतले हांव आनी ताचे देखून आमचें तें एंग्जायटी वाडची साध्य आसा. दुसरें आमी कितें जाता म्हूण चिंतचें जावचें न्ही कितें जाता म्हूण चिंतचें आनी त्या देखून कितें जाता आमच्या जिवनांत आमी जायते एंग्जायटी उद्वेग बगता. हेंच सिच्युएशन 5 वर्सां उपरांत कितें रावता म्हूण आमकां कांय कळीत ना. 10 वर्सां उपरांत कितें जातालें म्हूण आमकां कांय कळीत ना जाल्यार आज आमी त्या विशयान चिंतून आमचें जिवन संपूर्ण तरान पिड्यार करून घेता. पयल्या तिमोथीक बरयल्या पत्रांत आमी पळयलें जाल्यार आमी येतना कितेंच हाडूंक ना वेतना कांयच आमी व्हरोंक ना. त्या देखून आमी येता आसतना विणगे आयलां वेता आसतना आमी कोणेय आमकां व्होंवन उडयचें पडटा. आमकां आमचेतल्याक वसोंक साध्य ना आनी कोणूय एक मनीस आपले दिसता की तो वसोन त्या पणान पडोंक तो तयार ना. त्या देखून आमी म्हणचें जाल्यार तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत तो म्हणटा कितेंच हाडूंक नातल्या तुका कित्याक तो हुस्को तितलो कितेंच व्हरोंक तुका ना कित्याक आरयताय कित्याक पुंजयताय कितें करताय. वेता आसतना तें सगळें सोडून वचो जाय. 4 जाणां म्हणटाले हाणें पुंजयलें पूण आज तो खावंक पावोंक ना. जायते जाणांच्या तोंडांत आमी आयकता हांवें. ताच्या बदलाक कितें आमकां करूंक जाता गे म्हळ्यार आमी तें चड चिंतच्या बदलाक आमी एक्टिवेट करची बरी आमची मत आनी आमचें कार्य एक्टिवेट करची बरी. एक्टिवेट म्हळ्यार आमी जावंक पुरो हेरांच्या कश्टांक पावचें हेरांच्या दुखांत तांची दुखां आमी पुसूंक सकल्यां धरुया. तांचे सांगता बऱ्यान आमी जियोंक सकल्यां तरी बरें आसा. थोडे फावटी आमचें कितें जाता की म्हळ्यार आमी एक सुरीन रावता कोणा आमी एकल्यान कन्न काडचें कोणा म्हणून आमी थोडे फावटी हेरां सांगता इनवॉल्व जावंक वता जावंक पुरो आमच्या शेजारा. पूण आमी इनवॉल्व जाताना चिंतूंक जाय खंयच्या तरान आमी इनवॉल्व जाय. आनी एक मनीस म्हणा लागली फादर हांव इतलें इनवॉल्व जालें की हांव त्या स्वभावाचें न्ही. हांव आज इनवॉल्व जाल्या देखून हांवें जायतें तांकां दिवचें पडलें. तांणी विसरतना तांकां रीण दिलें तांकां गरज आसा म्हूण चिंतलें. आज हांव तो रिणार पडल्या आनी तांणी दिल्ले ते पयशे फाटीं दिनातल्या वेळार आमचें थंय झगडें जालें. म्हळ्यार तुवें पयशे दिवन तुकाच फाटीं दिनासतना रावच्या परिस्थितीक कित्याक तूं गेली गे म्हणटा म्हाका तांची बिरमत दिसली. हांव म्हळ्यार बिरमत दिसलें जाल्यार दान दी रीण दिनाका. जायते फुडें आमी प्रिचिंगांत आयकलां मोगाचें न्हू दान दी रीण दिना. कित्याक म्हळ्यार रीण तुवें दिलें जाल्यार तो रीण फाटीं दिना जाल्यार ताच्या फाटल्यान पडटाय. ताच्या फाटल्यान पडटा आसतना त्या मनशान तुजो जायतो फायदो जोडूंक जाता आनी फायदो जोडले जायतीं निदर्शनां आसात. थोडे फावटी आमी चिंतूंक पुरो हांवें जायतें बरें काम करता हांव रीण दिवन आमी बरें काम करूंक जायना मोगाचें न्हू. कश्टांक आमी पावोंक जाय. एखादो वेळार तुजे कडेन आसा तें दान म्हणल्यार तरान दी. कित्याक हांवेंच एका मनशान पडटा जायते रेतीर गेयल्ल्या एका मनशान येवन विचारलें तेन्ना हांवें ताका सांगलें तुका रीण दिवन फाल्यां म्हजी तकली धाडोंक आनी तुगे जाळ येताय म्हणून राखोंक म्हाका वेळ ना. कितें आसा तुका हांव हेल्प करूंक तयार आसा. आमी आमच्या संसदान तुका एक हेल्प करता आनी तें हेल्प तूं घेवन वच. तुका एखादो वेळा बरें जालें आनी तुका बरें मन आसा तें तूं कोणागे हेरांक दान दी. हांगा तुवें हाडून आमकां दिवची गरज ना. कित्याक म्हळ्यार तें तो दिता म्हूण पात्यो न्हू ताचे वयर मागीर ताचे वयर रागार जावचें तें हांवें ताका सांगलें क्लियर. तो म्हणून वेच्या म्हणसोरी हांव दिता.
म्हळ्यार तुवें दिवचें नाका आनी त्या दिवच्या विशयान हांव चिंतिना तूं कोणाक दिवंक आसा तें दी, तें म्हाका पडोवन सोंग ना. म्हज्या भावनां भयणीनो जायते फुडें आमी कितें करता आमी चिंतता कितें जाता काय, हांवें ताका रीण दिनातल्यार कितें जाता काय, म्हजो रिलेशनशीप कसलो पडटा कोण ना. ह्या संवसारांत पळयणारे आसतना तुका आसा एकलोच देव, त्या देवा सांगात एक जावन जियेत आसतना ताचें सांगातपण तुजें तें आसतना तुवें ह्या संवसारांत चड इनवॉल्व जावन त्या रिलेशनशिपांत ह्या रिलेशनशिपांत गेले जाल्यार थोडे फुडें परामर्श घडटा आनी त्या देखून आमी चतूर जावंक जाय. सोम्या सांगाता आमचो बांद वर्त्या तरान आमी मांडून हाडूंक जाय. त्या देखून माथेव सुवांजल 25-24 वळीन तुमी पळयलें कितें खावचें, कितें जेवचें, कितें पिवचें, कितें नासचें अशे विशयांत चिंता करूंक वचनाकात. पयलें सदां देवाचें राज आनी करा ताची खुशी आनी सगळें तो तुमकां दितालो म्हणटा तस्सो सोमी त्याच माथेवाच्या वांजलांत आमचो उद्वेग आमचें समाधान विबाडटा. जायते जाणां म्हणचे आसा आमचें समाधान विबाडटा. आमचो अंतीम जागो हांगा न्हय, आमचो अंतीम जागो जावन आसा. हांवें सांगिल्ले प्रमाणे द सिटीजनशीप इज इन हेवन. देवा सांगात आमचें सिटीजनशीप ह्या लौकीक संवसारान न्हय. त्या देखून कितें म्हणटा जेजूत म्हणटा पेद्रू म्हणा लागलो ना तुका तशें जावं नजो, पयसर सैताना म्हणा लागलो तो, पयसर सैताना तुजी योजना ह्या संवसारची जावन आसा शिवाय सर्गींच्या राजाची न्ही. तुजें तें उतरां हे बुदवन काय शाणेपण तूं चिंताय पळय वॉट इगो दॅट यू आर थिंकींग अबाउट युअर सेल्फ दॅट यू आर द परफेक्ट मॅन, यू आर अ बिग मॅन, तें ह्या संवसाराचें सर्गे राजाचें न्हय. त्या देखून अंतीम जागो थंय आसा म्हणटा. तिसरें आमी पळयलें उद्वेग त्या देवाचो न्हय, काळोखाच्या संवसारांत आमी बुडोवन देवा तावन आमचो संबंद आमी चिंता. जायतीं जाणां कितें म्हणटा मागता बारी मागता जाल्यार म्हाका अशें कितें जाता मागणें फकत तुज्या तोंडांत तुवें उसारलें तें मागणें जायना. देवाचो आनी तुजो संबंद आपुरबाय तरान आसोंक जाय. चड जावन एंग्जायटी आयिल्ल्यांची परिस्थिती अशी आमच्या जिवनांत 3 लेवल आसात, हेड लेवल, हार्ट लेवल आनी गट लेवल. गट लेवल एनर्जी जावन आसा ती आत्मीक एनर्जी. ती देवा सांगता आमचो संबंद कितलो अपुरबाय तरान आसा, देवा सांगता आमचो संबंद कितलो बरो आसा, त्या वयर होंदोन तो आसा आनी त्या प्रमाणे होंदोन आसतना देवाचें वर्तें बोगाप आमचें तें आसा. त्या देखून आमी म्हणटा तो आत्मीक उजो आमचें थंय पेटोवन तो हेर नाका जाल्यार वायट लासूंक शकलें तर आमकां कांयच उद्वेगाचे प्रॉब्लेम येना, एंग्जायटी प्रॉब्लेम येना. हें कितें जाता की म्हळ्यार आमी खाली चिंतचे मात आमची तकली आमी कटकर्न ह्या कटकर्न म्हळ्यार आमची चिंतना आमी सकयल आमच्या बोगणांक व्हरना, बोगणां धांवन आमच्या आत्मीक सक्तेंत थंय वाडावळ जाली जाल्यार थंय आसलें एंग्जायटी सगळें लासून वेतालें. ताका आमी केदाळ एग्जाम्पल दितना एक म्हणचें आसा, एकेद वेळा तूं बटर तो उज्या लागीं दवर न्हू, थंय उजो पेटो नंतर राणी लागीं दवर न्हू, थंय उजो पेटो नंतर तें कशें उंच जावचें या तें कशें मेल्ट जावचें. त्याच प्रमाणे देवाचो आदार आमचे थंय ना, देवाचें वर्त बरवसो आमचे थंय ना. आमी लोकांच्या देखी खातीर एक करता उलयता पूण आमच्या काळजांत तसलो मोग देवा थंय ना जाल्यार आमचें मागणें जावन तो उरता. त्या देखून सांत पावल आमकां म्हणटा जें कितेंय तुजें तें आसूं तुजें तें मोग ना तर कांयच फायद्याक तुका येना. देवाचो मोग आनी एकामेकाच्या मोगांत आमी जियेत आसतना मात्र बरेंपण आमकां लाभोवंक जाता. तर समाधान आमकां जाय, संतोश आमकां जाय. काळोखाच्या संवसारांत आमी जियोंक जायना. भ्रामे म्हणल्यार संवसारांत फॅन्टसी वर्ल्डांत आमी जियेल्या जाल्यार खरो संतोश आमचें थंय आसना. आमी उद्वेग जियेतना आमी फकत ताचे गुलाम जाता, कित्याक आमच्याच हो चिंतना वयर आमकां कंट्रोल आसना. त्या देखून एंग्जायटी मनशां कितें करता परत सगळें चिंतून आसतात आनी चड चिंतले देखून क्रमेण तें ओसीडीक वता आनी सायकॅट्रीक खंयच्या तरान ट्रीट करता तें तांकां कळीत आसा. पूण आमच्या नॉलेजीन आमी पळयलें जाल्यार देवाचो वर्तो अनभोग उणो जातना देवाचो आनी आमचो संबंद उणो जावंक पुरो आमी चिंता मागणें करता. पूण मागण्यान तुजो संबंद देवा लागीं आसा की ह्या मागण्यान तूं आसाय म्हूण सांगून देवातान पयस आसाय की हाचे वयर तुजें उद्वेग होंदोन आसा. देवा तें बोवार्थ दवरन एक पैण देवा सांगात आमी करता म्हूण चिंतलें जाल्यार तें पैण सुगाम जातालें आनी मुखार व्हरतलें.
जेजू म्हणटा म्हज्या बापाच्या घरात जायतीं घरां आसा तीं नातलीं जाल्यार हांव तुमकां सांगतो नातलो तुमच्यागे पयलें वचून हांव तीं घरां तुमकां तयार करतलो हाचो अर्थ इतलोच हे सर्गींच्या ह्या संवसारी जिवनांत आमी फकत पळयणारी सर्गाचे दायज आमचे नागरीकपण थंय आसा. चवथें आमी पळयल्यार सर्गींच्या जिणे विशीं चिंतना हांगाची कंत बेजाराय सगळी शाणीक त्या खातीर जुवांच्या पत्रांनी आमकां पळोवंक मेळटा परत परत म्हणटा ह्या संवसारचो जो कोण मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारी लावकीक वस्तू सांगता आमी एक जावन ह्या लावकीक वस्तू खातीर आमी पेसाडल्या तर रक्ता मांसाच्या वंदवण्याक आमी वळख जातल्या. रक्ता मांसाच्या वंदवण्याक वळख जावच्या थंय पवित्र आत्म्याची सगत काम करूंक सकना म्हणटा समजुवांव. आनी अशें समजुवांचें पत्र सगळें आमकां दिता ह्या संवसारी वस्तूंक आमी पिशे जावन त्या वस्तू सांगता एक जावन जियेत आसतना आमचें जिवन हांगाच म्हूण आमी चिंतचे शाश्वत म्हूण चिंतचे जावन आसा. थोडीं जाणां त्या खातीर इतलें पेसाडटात गे इतले दीस आनी रात म्हळ्यार बरें वद्दाडटात गे तांच्या जिवनांत हेंच शाश्वत म्हूण बगून तांचें जिवन तांणी नाश केल्लें जावन आसा. त्या खातीर ह्या संवसाराचें जिवन क्षणीक सर्गींचें जिवन शाश्वत. सोम्या सांगता आसचें वर्तें दायज बापाचो व्हरतो मोग आमच्या संवसारी जिवनांतल्यान आमकां अलग करूंक साकोंक जाय. आमी रेतीरीक वेतना पाटी येवचो वेळ मस्त उणो आसता एका रेतीर जावन आनी एका जाग्यार वचोंक आसता आनी ह्या वेळार आमी कितें करता कितले आमकां वस्तू जाय तितले मात्र आमी घेता आनी ते वस्तू पयलेंत आमी तयार करून दवरता. म्हळ्यार हाचो अर्थ इतलोच की आनी एका जाग्यार वचोंक तुका वेळ उणो आसा आनी वेळ उणो आसतना तुजी तयारी सगळी तूं करून दवरता. कित्याक हांगा रेतेर दिवन त्याच घडी अर्द्या घंट्यांनी तुका भायसरूंक आसता. त्या देखून तुजें सगळें मांडून तूं दवरताय बऱ्या तरान आनी रेतेर जाल्ली तर कितें तुजी स्मॉल लागेज आसा ती घालताय आनी तूं तुज्या पैणाक लागताय. आमचें जिवनूय ह्याच तराचें मोगाचें न्हू. हर एका दिसा म्हणल्यार बरी तयार आसूंक जाय. हर एका दिसा ते सिस्टम्स आमी दवरूंक जाय. हर एका दिसा देवाचो मोग वर्त्या तरान आमी करूंक जाय आनी चड आनी चड मापान देवा थंय आमचो संबंद आमी रचूंक जाय. देव आमचो व्हरतो मोग करता. देव मोग करता म्हळ्यार उल्लेख दुसरो जायचे म्हूण ना. एक आवय या एक बापूय आपल्या भुरग्यांचो कितलो मोग करता. एकलो जाणारी म्हणटा म्हाका आसा त्या चेडवां भुरगीं आनी त्या चेडवां भुरग्यांचें सगळें बरेंपण हांव आशेतां आनी आतां ताच्या एका भुरग्याक काजार जाला आनी ताका एक नातू जाला आनी तो म्हणटा त्या नातवाचोय व्हरतो मोग करता. आनी एक बापूय ह्या संवसारांत आसलो फातकी तो देव न्ही आनी हो फातकी बापूय आपल्या भुरग्यां वयर इतलो मोग दवरनासा तर आमचो सदांच हर एका घडये मोग करून आपल्या एकल्याच पुता दिल्लो बाप आमचो कितलो मोग तो करचो ना म्हूण तो सांगता. आनी तो म्हणटा त्या मोगाक इतिमिती ना, त्या मोगाक मीर ना. तो मोग सदांच व्हडसो जावन आसा. तुजो बाप तुजो वर्त्या तरा मोग करता म्हणटा आसतना तुजो उद्वेग खंयच्याय कारणा खातीर तो तुका फायद्याक पडचो ना. हेब्रांक बरयलें पत्र चॅप्टर 11:6 आमकां म्हणटा भावार्थ विणे आमकां देवांतन कितेंच मेळना. भावार्थ नासतना देवांतन आमकां कितेंच मेळों सादिना. ताका सोदून वच आनी सगळें क्रमेण तो दितालो. त्या देखून म्हणटा किर्तनकार तुजो संतोश देवा थंय सोद आनी हेर सगळें तुका तें मेळटलें. तुजो संतोश देवा थंय सोद भावार्थान जिये आनी त्या प्रमाणे जियेत आसतना तुज्या जिवनांत तेच बोवा प्रभाचे मागण्याचें जिवन तुजें करून घेता आसतना तुजो आनी देवाचो संबंद लागशिल्लो कर. तुजें एंग्जायटी सगळें देवाक दिवन सोडो आनी शाणीक आसल्या संवसारांत तुजो चड संबंद ह्या वस्तू वयर दवर नाका. तुका जियोंक कितें गरज आसा त्या प्रमाणे भोव वापरपाय तरान बऱ्यान मोगान जिये आनी शाणीक आसलें संवसाराचें जिवन नापय जाता आसतना शाश्वत तुजें नागरीकपण द सिटिझनशीप इज इन हेवन. त्या नागरीकपणांत तुका मेतेर जावच्याक देव तो जागो राखून दवरलो. तो संपूर्ण तरान तुका दितालो आनी असलें बरेंपण भगच्याक सोम्या थंय आमी मागया. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो सोम्या आमकां दिता तें वर्तें आशिर्वाद आमी घेवया. सोम्याचें वर्तेंपण आमी वाखाणया. सर पदवेदा बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमकां सदां आशिर्वादान बरोवन दी. विनोद गांगुळे आनी ज्या टिमाक आनी सगळ्यांक आमकां जायतें बरेंपण दिवच्याक तो सोमी आमकां राखून व्हरून दी. बऱ्या भलायकेन सांबाळून दी. चड आनी चड मापान करो संतोश भोगोवंक आनी आमचें नागरीकपण त्या सर्गींच्या जिवनांत वांटेली जावच्याक ह्या संवसारी जिवन बऱ्या तरान मोगान जियोवच्याक तूं आमकां आदार दिवं दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.